गोवा सुरक्षा मंचानय शुक्रारा दीस पणजेन पत्रकार परिशद घेवन लोकांनी पोटवेंचणुकेच्या उमेदवारांक केल्लें मतदान नदरे मुखार दवरून लोकांचे आभार मानल्यात। तशेंच पोटवेंचणुकेक कमी प्रमाणात जाल्ल्या मतदानाचेर आढावो घेवप आनी मुखावयली तयारी करपा खातीर मडगांवां घोसुमाच्या समितीची बसका जातली अशें वेलिंगकारान सांगलें। तो आमी पूर्णपणे एक्सेप्ट करता, मान्य करता आणि ताजेर विचार करपा खातीर एक मिटींग आमी एक्सटेंडेड कोर म्हणून आसता 35 जाणांची, तांची मिटींग फूल डे संडे 26 मे दिसा मडगांवां दवरिल्ली आसा। तातूंत एकूण इंट्रोस्पेक्शन एनालिसीस एकूण आमकां पडिल्लें, कारणां कितें जालीं रिजल्ट हो लागपाक, अशा पद्दतीचो विचार आनी फुडली प्लॅनिंग जी बाय इलेक्शन्सच्या गडबडीन आमी गुंतल्यामुळे रुटीन आमी ज्यो कितें स्टेट पक्ष बळकटी खातीर करपाचें तें आमचें काम उरिल्लें अडखळून तें परत चालू, अशा पद्दतीचो निर्णय आमी घेतलो। समाजान मान आसून कितेंच फायदो ना, तुडू आसल्यार कितल्योय वेंचणुके जिखपाक शकतात, ताचोच परिणाम ह्या वेंचणुकेन जाला म्हूण घोसुमाच्या उमेदवारांक कमी प्रमाणात मतदान जालां अशें वेलिंगकार म्हणटा। आमचे कॅन्डिडेट्स चारूय आशिल्ले, तांकां सोसायटीन गुडवील आसा, बरे भुरगे, तांच्या बद्दल बरें मत आसा समाजान, पण गुडवील इज नॉट नेसेसरिली ट्रान्सलेटेड इनटू वोट्स। ते वोट्स मेळपाक जाय म्हणून 4 गजाली ज्यो करच्यो पडटा त्यो आतां ह्या इलेक्शनान ज्यो केल्यो गेल्या त्यो आमकां जमच्यो ना, पण आमी कायम पर्यंत लढाई आमची मारतले आनी आमकां खबर आसा एक ना एक दीस तरी आमी आमचें गंतव्य गांठतले म्हणून। पण ती लढाई जी आसा हेंच असुरक्षीत करून उडयलां मनी पावरान आनी मसल पावर। पयशांचो उपयोग इतलो जालो तें तुमच्या पर्यंत अदीक बेगीन आयलां आसतलें की जे मतदार बेंगलोराक आसा, मुंबय आसा, पुणे आसा, दिल्लीक आसा, तांकां फ्लायटाची रिटर्न तिकीट दिवन ताणें टॅक्सी घेवपाची विमानतळा वयल्यान, मतदान करपाचें टॅक्सी घेवन आनी मागीर सांजचें आपल्या घरा कडेन बी वचपाचें आनी मागीर तीच टॅक्सी घेवन परत वचपाचें, हे सगळो पेमेंट जो आसा एका मताचो, इतल्या हातूंतल्यान पयशांचें हें जें आसा आनी लोकांनी जांकां पनीश करपाक जाय आशिल्ले तांकां रिवार्ड केलें तांच्यांनी। गोंय भाजपाच्या अध्यक्षान गोंयान आनीक 2 पोटवेंचणुको जातले अशें जाहीर केलां, ताचो गोवा सुरक्षा मंच निशेध करता अशें वेलिंगकारान सांगलें। हांगा विनय तेंडुलकर अध्यक्ष जे आसात भाजपाचे, ताणें आतां आनंद व्यक्त करता आसतना जिखले म्हणून आनी मोदी गव्हर्मेंट आयला म्हणून ताणें सांगलां की 2 काँग्रेस वाले भाजपाच्या मार्गाचेर आसात म्हणून, म्हणजे आनीक पोटनिवडणुको जातल्यो 2 फुडें, अशा प्रकारचे संकेत विनय तेंडुलकरांनी दिल्लें आसा। हें अस्थिर राजकारण, जनतेच्या खुस्तार आपल्या राजकारणाचे धंदे आनी पोळी भाजून घेवपाचें राजकारण जें आसा ताजो आमी तीव्र निशेध करता। त्या निवडणुकीची तयारी फुडले जी आसा तें आमी करता आनी मात सुद्दां न डळमळटा। वी आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, वी आर नॉट एफेक्टेड। आमी हें जालो आमचो मॉरल डिमॉरलायज जालें, अजिबात ना। गोंय सुरक्षा मंचाची ताकद वाडोवपा खातीर आतां नगरपालिका आनी पंचायत स्तराचेर वेंचणुको गोवा सुरक्षा मंच लढयतलो अशें वेलिंगकारान जाहीर केलां। ह्या संबंदी मडगांवां जावपी चिंतन बसकेन निर्णय जातलो खंय। म्युनिसिपल इलेक्शन्स येवपाचीं आसा, ती म्युनिसिपल इलेक्शन्स जीं आसा ही आमची जशी ताकद त्या म्युनिसिपालिटीच्या क्षेत्रान आसा त्या प्रमाणे म्युनिसिपालिटी लेवलचेर कॅन्डिडेट्स घालप अशा प्रकारचो एक निर्णया पर्यंत आमी वतले अशें दिसता। म्हणजे बैठकीन एंडोर्स जातलें तें, पण आज आमी तो विचार केला आनी ग्रामपंचायत लेवलचेर ज्यो हें जातल्यो इलेक्शन्स जातल्यो तातूंतय आमी लक्ष घालपाक लागतले आनी त्यामुळे इलेक्टोरल जें कितें आव्हान येतलें तें पत्करता आसतनाच संघटना ग्राम लेवलचेर, म्युनिसिपल लेवलचेर बळकट करप आमकां मनीस मेळटले त्या दृश्टींतल्यान अशें आमी ठरयलां।